36 मिनटाचेर आमकां फोंड्या तिस्कार रावंड बिल्डींग हे एका शॉपाक उजो लागला म्हणून कॉल आयले. रोखडेच आमी भायर सरले आनी हांगासर घटनास्थळाचेर पावतकच आमकां कळ्ळें की सामको भितर दोंगर भरला आनी ताका लागून भितर वचप शक्य नाशिल्लें. देखून आमी रोखडेच BA सेट घालून भितर गेले. भितर वचून पळय जाल्यार शॉर्ट सर्क्यूट जाला आनी शॉर्ट सर्क्यूट जावन एसीचो जो सकयलो भाग आसा ताका उजो पेटला. म्हणटकच थंयच्यान वयल्या फर्स्ट फ्लोराचेर वचून थंयच्यान वयर फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान विंडोंतल्यान दोंगर भायर सरतालो. देखून आमी रोखडोच ब्लोवर स्टार्ट मारलो आनी ब्लोवर स्टार्ट मारून पयलीं आमी सगळो दोंगर भायर काडलो आनी ताच्या उपरांत आमी भितर वयर वचून पळयलें आनी ताच्या उपरांत पयलीं CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करून मागीरच आमी उदक मारून वयलो जो उजो आसा तो आतां कंप्लीट पालयल्लो आसा आनी फुल्ली सायडीन सगळ्याक शॉपां आशिल्लीं सगळीं शॉपां आमी सद्या शॉप सेव केल्लीं आसा. हय हे जे आसा ते वकलांचे शॉप वकलां तयार करता थंयसर. सो मिरर खूब आसा भितर. कितें हाय वोल्टेज जावन हें जालें म्हणटा कसो एक्झॅक्ट उजो लागलो ते कळना पूण तेंच्या म्हणण्या प्रमाण शॉर्ट सर्किट जाला आसूं येता. कित्याक इलेक्ट्रिसिटीचे पर्सनल हांगा पाविल्ले आसा ते म्हणटा चड करून शॉर्ट सर्क्यूट जाला आसूं येता. म्हजें नांव सुभाष नायक. हांव फोंडा फायर स्टेशनाचेर सब ऑफिसर म्हणून काम करता.